नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्याक मायमोगाचो येवकार पळोवया. आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री लाओसची भेट सोपोवन भारतात येवपाक सरले भायर. काल तांणी 19व्या पूर्वी आशियाई शिखर संमेलनाक केले संबोधित. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी आयज 21 रुग्णवाहिकांचे केले लोकार्पण. गांवगिऱ्या वाठारांत रावपी लोकांक रुग्णवाहिका उपलब्ध करून दिवप जातले शक्य. मंत्री विश्वजीत राणे. माहिती अधिकाराचे काम हे माहिती न्हयकारप नासून ती दिवप आसा. माहिती दिसाच्या कार्यावळीत ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांचे उलोवप. प्रसार भारती आणि महाराष्ट्राचे सरकारचे वस्त्रोद्योग खाते हांच्या मध्ये आयज जाली समजिकायेची कबलात. प्रसार भारती तयार करतले वस्त्रोद्योगाचेर आधारित शृंखला. आणि खेळांत बायलांच्या आयसीसी T20 संवसारीक क्रिकेट सर्तीत काल राती शारजा हांगा जाल्ल्या खेळांत वेस्ट इंडीज पंगडान बांगलादेशाचेर 8 गडे राखून जोडले जैत. आणि आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपली 2 दिसांची लाओसची भेट सोपोवन भारतात परत येवपाक भायर सरले. काल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी लाओसची राजधानी व्हिएचन हांगासर 19व्या पूर्वी आशियाई शिखर संमेलनाक संबोधित केले. तशेंच संवसारांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी चलिल्ल्या हिंसक घडणुकांविशीं चिंता परगटायली. आमकां विस्तारवादाची न्हय तर विकासवादाची गरज आसा अशें ह्या वेळार प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. प्रधानमंत्र्यांनी सगळ्या क्षेत्रांत क्षेत्रीय अखंडता आणि आंतरराष्ट्रीय नेमांचे पालन करपाचेर भर दिवपाची सुचोवणी केली. आतंकवाद हो संवसारीक शांती आणि सुरक्षेच्या नदरेन एक समस्या असून ती नष्ट करपा खातीर सगळ्यांनी वावरूंक जाय असो उलो प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार मारलो. प्रधानमंत्र्यांनी ह्या भेटेत लाओसचे प्रधानमंत्री सोनेक्साय सिल्फाडो हांच्या वांगडा द्विपक्षीय संबंध घटमूट करपा संबंधान भासाभास केली. खेरीज भारत आणि लाओस हांचे मजगती दर्यादेग सुरक्षा, सीमा शुल्क आणि बेकांग गंगा प्रसार भारती आणि लाओसच्या राष्ट्रीय टेलिव्हिजनच्या मजगतीच्या कबलातीचेर सयो जाल्यो. तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी लाओसचे राष्ट्रपती थावोलोन सिसोलीत हांच्या वांगडा भासाभास केली. विदेश मंत्रालयाचे सचिव जयदीप मजुमदार हांणी आयज घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या लाओस भेटेविशीं सविस्तर माहिती दिली. Such a syncretic welcome that he got with representations of Assamese Bihu dance as well as recitation of the Gayatri Mantra, and also he attended a blessing ceremony of senior Buddhist monks from Central Buddhist Fellowship Organization led by the Most Venerable Mahavet Masenai, the revered abbot of Sri Saket Temple in Vientiane, and several dignitaries including the mayor of Vientiane, the Minister for Sports and Education, as well as the governor of the Central Bank of Lao PDR were in attendance. And the most significant was again a exquisite display of an episode of the Ramayana that was performed. It is called Falak Phalam in Lao PDR, and it was performed by the prestigious Royal Theatre of Luang Prabang. आज दिल्लीत भाजपाच्यो खासदार बांसुरी स्वराज हिणे घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत आप सरकाराच्या डेफिसीट अदमासपत्रकाचेर खर टिका केली. तांणी सांगलें की फाटल्या 31 वर्सांत दिल्ली सरकारान सादर केल्लें हें पयलें डेफिसीट अदमासपत्रक जावन आसा. आम आदमी पक्षाचे सरकार लोकांक फटयता. आप सरकारान बस मार्शलांचो 6 म्हयन्याचो पगार अजून दिवंक ना. दिल्लीतल्या नाल्यांची अजून सफाई जावंक ना. आप सरकार प्रचार प्रसार आणि भ्रष्टाचारात घुसपल्ला आसा असो आरोप खासदार बांसुरी स्वराज हिणे केला. इस साल में पहली बार दिल्ली का जो बजट है वो डेफिसिट में है, यानी घाटे में है, और छोटे मोटे नहीं, 7,000 करोड़ रुपए का डेफिसिट है. इसका क्या अर्थ हुआ?
इसका अर्थ ये हुआ, पहली बात, कि दिल्ली में जो एक्सपेंडिचर है यानी खर्चा, वो दिल्ली की इनकम या दिल्ली की आय से कहीं कहीं ज्यादा है। इसका एक और बहुत ही संगीन पहलू है कि ये डेफिसिट जानबूझ के हुआ है। जनता को भ्रमित करना चाहती थी कि दिल्ली के पास सरप्लस पैसा है। अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने जानबूझ के दिल्ली के अकाउंट्स फज करे हैं। इसलिए आज हम इस अकाउंट फजिंग की और दिल्ली के बजट की सीएजी से ऑडिट और जांच मांगते हैं और जांच के बाद कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इसकी मांग रखते हैं। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी आयज 21 रुग्णवाहिकांचें लोकार्पण केलें। कामपाल पणजी हांगासरल्या भलायकी संचालनालयाच्या आवारांत भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी ह्या 21 रुग्णवाहिकांची पुजा करून तांकां 5वो बावटो दाखयलो। ह्या वेळार उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी स्नेहा गिते हाजीर आशिल्ल्यो। ह्यो रुग्णवाहिका भलायकी खात्याक 2 खाजगी कंपन्यांनी CSR म्हळ्यारच कॉर्पोरेट सामाजीक उत्तरदायित्वा खाला ह्यो रुग्णवाहिका प्रदान केल्यात। हातूंतल्यो 5 रुग्णवाहिका काळजाच्या दुयेंती खातीर, 2 शववाहिका आनी हेर 14 सर्वसामान्य रुग्णवाहिका आसात। ह्या रुग्णवाहिकांक लागून गोंयांतल्या गांवगिऱ्या वाठारांत रावपी लोकांक रुग्णवाहिका उपलब्ध करून दिवप शक्य जातलें, तशेंच जखमी जाल्ल्या वा बरे नाशिल्ल्या लोकांक हॉस्पिटलांत दाखल करप सोयीस्कर जातलें, अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें। गोवा CSR अथॉरिटी जी आहा त्यांच्या माध्यमांतल्यान आनी गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री यांचे हांव आभार व्यक्त करता आनी मॅडम जे आमचे कलेक्टर आसा तिणे आमकां सदांच सहकार्य केल्लें आसा आनी डिस्ट्रिक्ट मेंटल फंडांतल्यान आयज आमकां एम्ब्युलन्सीस आमकां गावल्ले आसा। त्याच बरोबर मॉल्बिओ कंपनी कडल्यान आमकां एम्ब्युलन्सीस प्लस आमकां हर्स वॅन गावल्ले आसा, जे गरजेची गोश्ट आसा। आनी तेंच्या कडल्यान आमकां बेसीक लायफ सपोर्ट सिस्टम एम्ब्युलन्सीस आमकां 15 एम्ब्युलन्सीस गावल्ले आसा। 4 हायवे अथॉरिटीचे अंडर गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे स्कीमचे अंडर आमकां 4 गावल्ले आसा। ते आमी अपग्रेड करतले, म्हणजे तेंचे सगळे सोयी सुविधा आसतली। आयज काल राजेश फडणवीसाय म्हाजे कडेन आयिल्लो आनी तेणी आमकां विनंती केल्ली की दिवार आयज प्रायोरिटी ना। तांकां सांगलां पळय दिवार थंय एक एम्ब्युलन्स, नवी एम्ब्युलन्स थंय अपग्रेड करून तांकां इक्विपमेंट हांगासरली नवी एम्ब्युलन्स थंय दिवपाचो आमचो प्रयत्न ना। हांवें ऑलरेडी ताका अश्युरन्स दिल्ले आसा। सेंट फ्रांसीस झेवियर हांच्या कुडीविशीं वादग्रस्त विधान करपाच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयान सुभाष वेलिंगकर हांकां पुलिसीच्या नोटीशी प्रमाण पुलीस स्टेशनाचेर हजर रावपाचो आदेश दिल्लो। त्या प्रमाण तांणी काल सांजे आनी आयज सकाळीं पुलीस स्थानकाचेर आपली हाजरी लावन पुलिसांक सहकार्य केलें। उपरांत पत्रकारां कडेन उलयतना सुभाष वेलिंगकर हांणी सांगलें की पुलिसाच्या आदेशा प्रमाण आपणे आयजय पुलीस स्थानकाचेर हाजरी लावन तांच्या प्रस्नाक जापो दिवन तांच्या कामाक पुराय सहकार्य केलां। तांकां जें कितें थोडी इन्फॉर्मेशन जाय तें सगळें दिलें आनी जालें। आतां आमचें सेशन जें आसा तें काबार जालें। सो थोड्यांच्या लोकांचे सेंटिमेंट हर्ट जाले ते त्या मुद्द्याचेर हांव वचना। तें कोर्ट जो आसा सब ज्युडीज आशिल्ल्या मागीर तें कोर्ट जें आसा तें ठरयतलें। सर 15 हियरिंग आहा, तुमकां कितें विश्वास? कितें म्हणटा तुमी 15 तारीख आसा न्ही हियरिंग? कितें जालें 15 कितें? 15 तारखेक आतां एसटीन तुमचें हियरिंग आसा। हियरिंग आसा ताका त्या दृश्टीन मदीं जे कितें रिक्वायरमेंट्स आसा ते पूर्ण केले। सो आतां परत आमी वेवस्थीत पुलिसांक कोऑपरेट केलें। ओके, परत समज इन्क्वायरीक आपयत जाल्यार तुमी येतले? इन्क्वायरीक आपयत जाल्यार परत इन्क्वायरीक आपयत जाल्यार तुमी आसतले? नको, पयलें वतले आमी। वी आर कोऑपरेटिंग विथ द पुलीस। ओके, तुमी लोकांक कितें सांगपाक सोदता? ना, कांय ना। दिल्ली पुलिसाच्या विशेष पथकान आयज 2000 कोटी रुपया मोलाचें 200 किलो कोकेन जप्त केलें। अस्तंत दिल्लीतल्या रमेश नगर वाठारांतल्यान हें कोकेन जप्त केलां, अशी माहिती दिल्लीच्या पुलिसांच्या एका वडील अधिकाऱ्याने दिली। दिल्ली पुलिसांनी फाटल्या सप्तकांत 500 किलो कोकेन जप्त केल्लें। पुलिसांनी ह्या सगळ्या प्रकरणात आतां मेरेन 7 आरोप्यांक अटक केल्या। आनी आतां खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसोच विसव। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है
जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। ह्या लहानशा विसवा उपरांत परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र। वचूया मुखावेल्या खबरांकडेन। आयज पणजेत म्हायती अधिकार दीस मनयलो। म्हायती अधिकाऱ्यांचे काम हे म्हायती न्हयकारप नासून ती दिवप आसा। विधानसभेत विचारिल्ल्या प्रस्नांतल्यान जी म्हायती मेळटा ती सामान्य व्यक्तीक दिवपाक जाता। कांय अपवाद सोडल्यार खंयच्याच स्वरुपाची म्हायती दिवप न्हयकारचें न्हय अशें प्रतिपादन ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी म्हायती अधिकार दिसा निमतान पणजेत आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीत उलयतना दिलें। ह्या कार्यावळी वेळार गोंय राज्य मुखेल म्हायती आयुक्त अरविंद कुमार, राज्य म्हायती आयुक्त आत्माराम बर्वे, म्हायती आनी प्रसिद्धी खात्याचे संचालक दीपक बांदेकर हाजीर आशिल्ले। मुखेल सोयरे म्हणून उलयतना ॲडव्होकेट जनरल पांगम हांणी म्हायती हक्क कायद्याची अदीक म्हायती दिली। Remember, one of the requirement of the act is that you have to put most of the information about your department in the public domain on your website, or it should be made available on internet. Now what does it do? In fact, it is for the benefit of the officers. Although it is intended to be for the benefit of the public, but it will be more benefited to the officers. If this information is available on the net, on your website, if somebody applies for this information, if 10 people apply for this information, your work will be reduced. They will not apply if it is there in the public domain. And even if they apply, in one line you can send them an email that this information is available on my website. So you can reduce this work so much that it can be minimal to maybe 1% or 2% of your work. Most of the documents and information, if you make it available on your website, then that will reduce the burden on the system, the burden on the officers, and more often than not the liability on the officers. RTI कायद्यातल्या तरतुदी प्रमाण हो कायदो राज्य भाषेत उपलब्ध आसप गरजेचें आसा। म्हायती अधिकार कायदो बेगीनच कोंकणी भाषेत उपलब्ध जातलो अशें राज्य म्हायती आयुक्त आत्माराम बर्वे हांणी सांगलें। राज्यांकडे मॅन्डेट आसा ह्या हातून RTI एक्टाच्या अंडर की प्रत्येक राज्यान आपापल्या राजभाशेन ही माहिती म्हणजे हो कायदो हो लोकां पर्यंत पावोवचो म्हणून। आणि काय कारणास्तव ते ट्रान्सलेशन जावंक नाशिल्लें, ते ट्रान्सलेशनाचें काम सुरू जालां आणि बेगीनूच आमी ताजी कॉपी सगळ्यो लायब्ररीज आसतल्यो, सगळ्यो सरकारी ऑफिसां आसतलीं आणि सामान्य मनशाक सहजपणान उपलब्ध जावचो हो कायदो आणि तो समजपाकूय सोंपो जावचो ह्या दृश्टीन कोंकणी भाशेंतल्यान उपलब्ध करपाचो आमची मोख आसा आणि आमी ते साध्य करतले। प्रसार भारती आनी महाराष्ट्र सरकाराचे वस्त्रोद्योग खातें हांच्या मदीं आयज एक समजिकायेची कबलात जाली। ह्या कबलाती अंतर्गत महाराष्ट्राच्या पारंपारीक वस्त्रांचेर प्रसार भारती एक चित्रफितीची श्रृंखला तयार करतली अशी माहिती महाराष्ट्राचे वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील हांणी दिली। ये राशि से हम गवर्नमेंट के जो इंजीनियरिंग कॉलेज है इसमें भी बहुत अच्छा नेटवर्क खड़ा कर पाएंगे। इसलिए मैं बहुत माननीय अश्विनी जी को धन्यवाद देता हूँ, 2 कारणों के लिए कि उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया और यह लगातार उनके बारे में हम जो अनुभव कर रहे हैं कि जो ना होने वाला है वो उसके बारे में बात भी नहीं करेंगे, तो होने वाला है उसमें बात करेंगे, व्यवहार में लाएंगे। ह्या कबलाती संदर्भात केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी आपले मत उक्तायलें। पॉलिसी का जो फ्रेमवर्क है जिसमें प्रैक्टिकल एजुकेशन, जिसमें दिनों दिन जीवन में काम में आने वाली एजुकेशन मिलने की एक व्यवस्था बनी है और टेक्निकल आज की ज़रूरतों के हिसाब से नौजवानों को जो टेक्निकल एजुकेशन देनी है, इन दोनों का एक अच्छा समागम हुआ और बहुत खुशी की बात है कि इस तरह के बड़े प्रयास की शुरुआत महाराष्ट्र से हो रही है।
नामनेचे राजकीय फुडारी जयप्रकाश नारायण हांणी घालून दिल्ले आदर्श समाजवादी पक्ष पुरायपणान विसरला. तांच्या आदर्शाप्रमाण वागिल्ले जाल्यार समाजवादी पक्ष काँग्रेस पक्षाकडेन युती करचो नाशिल्लो अशें मत भाजपाचे फुडारी प्रदीप भंडारी हांणी उक्तायलां. अखिलेश यादव जी राजनीति कर रहे हैं. जो नोटिस जारी किया है वो स्पष्ट करता है कि अभी कंस्ट्रक्शन इनकम्प्लीट है. अगर अखिलेश यादव जी को इतना ही सच्ची नियत से इंटरेस्ट होता तो वो अपने ऑफिस के अंदर भी जयप्रकाश नारायण जी को नमन कर सकते थे. दिक्कत यह है कि आज समाजवादी पार्टी जयप्रकाश नारायण जी के आइडियल्स को भूल चुकी है. जयप्रकाश नारायण जी के आइडियल्स को देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तरफ से आगे ले जाना चाहती है. आज उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता अखिलेश यादव जी से सवाल पूछ रही है कि अगर इतना ही आप जयप्रकाश नारायण जी के आइडियाज में विश्वास रखते तो इमरजेंसी पार्टी कांग्रेस के साथ इतना बड़ा गठबंधन क्यों किया. 2024 वर्साचो शांतिकायेचो नोबेल पुरस्कार निहोन हिदान्क्यो ह्या जपानच्या संस्थेक जाहीर जाला. हिरोशिमा आनी नागासाकीचेर जाल्ल्या अणुबॉम्ब पिडितां खातीर ही संस्था काम करता. संवसार अणुवस्त्र मुक्त करपा खातीर आनी अणुवस्त्रांचो उपेग परतून जावचो न्हय ह्या नदरेन ह्या संस्थेन केल्ल्या यत्नाचो भोवमान म्हण अंदूचो नोबेल शांतिकायेचो पुरस्कार ह्या संस्थेक दितात अशें नॉर्वेजियन नोबेल समितीन म्हळां. नवीन मुंबई विमानतळाचेर 4 टर्मिनलांची उबारणी जातली आनी ह्या विमानतळावेल्यान वर्साक 9 कोटी लोक प्रवास करतले आनी 26 लाख टन कार्गोची येरादारी जातली अशें महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे हांणी म्हळां. नवी मुंबईच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या हवाई पट्टीचेर भारतीय हवाई दळाच्या C-295 विमानाची यशस्वी चाचणी लँडिंग जाल्या उपरांत ते प्रसार माध्यमांकडेन उलयताले. भारतीय विमानतळ प्राधिकरणान विमानतळावेल्यान इंट्रामेंट लँडिंग सिस्टमाच्यो चाचण्यो पुराय केल्यात. ताच्या उपरांत आयज धांवपट्टीची चाचणी जाली. ह्या वेळार केंद्रीय विमान येरादारी राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, सिडकोचे उपाध्यक्ष विजय सिंगल आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. नवी मुंबई और MMR के इतिहास में ये सुनहरे अक्षरों में लिखने वाला दिन है, ऐतिहासिक दिन है. आज यहाँ पर एयरफोर्स 295 उसका यशस्वी लैंडिंग भी हो गया और सुखोई जो फाइटर प्लेन है उसका भी फ्लाई पास हो गया. ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है. समय पे ये काम हो रहा है और रेगुलर और कमर्शियल फ्लाइट मार्च से पहले यह शुरू हो जाएगी और मुंबई का जो लोड है मुंबई एयरपोर्ट का वो कम हो जाएगा और मुंबई और नवी मुंबई एयरपोर्ट को हम मेट्रो के द्वारा कनेक्ट करेंगे. आणि आता पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोंकणी खबरापत्रान घेऊया एक ल्हानसोच विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे DD नेशनल पर. हे ल्हानशा विसवा उपरांत प्रत्येक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. तुमी पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र. वचूया खेळा मळार. बायलांच्या ICC T20 संवसारीक करंड क्रिकेट सर्तीत काल राती शारजा हांगा जाल्ल्या खेळांत वेस्ट इंडीज पंगडान बांगलादेशाचेर 8 गडे राखून जैत जोडले. सुरवेक फलंदाजी करून बांगलादेशान 20 षटकांत 8 गडे वगडावन 103 धांवड्यो काडिल्ल्यो. बांगलादेश पंगडाची मुखेली निगाह सुल्ताना हिणे 44 बॉलांनी 39 धांवड्यो काडिल्ल्यो जाल्यार वेस्ट इंडीज पंगडाची खेळगडी करिश्मा राम हरकने हिणे बांगलादेशाचे 4 गडे बाद केले. आयज अ गटांत फाटल्या सर्तींतलो जैतिवंत ऑस्ट्रेलियाचो खेळ पाकिस्तान पंगडा आड जावपाचो आसा. आनी आतां पळोवया आयचें तापमान.
पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 32.1 अंश सेल्सियस आनी उण्यात उणें तापमान 25.5 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री लाओसची भेट सोंपोवन भारतांत येवपाक सरले भायर. काल तांणी 19व्या पूर्व आशियाई शिखर संमेलनाक केलें संबोधीत. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी आयज 21 रुग्णवाहिकांचें केलें लोकार्पण. ह्या रुग्णवाहिकाक लागून गोंयांतल्या गांवगिऱ्या वाठारांत रावपी लोकांक रुग्णवाहिका उपलब्ध करून दिवप जातलें शक्य. म्हायती अधिकाऱ्याचें काम हें म्हायती न्हयकारप नसून ती दिवप आसा. विधानसभेत विचारिल्ल्या प्रस्नांतल्यान जी म्हायती मेळटा ती सामान्य व्यक्तीक जाय दिवपाक ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगप. प्रसार भारती आणि महाराष्ट्र सरकाराचे वस्त्रोद्योग खाते हांचे मदीं आयज जाली समजिकायेची कबलात. प्रसार भारती तयार करतले वस्त्रोद्योगाचेर आधारीत शृंखला. आणि खेळांत बायलांच्या आयसीसी T20 संवसारीक करंड क्रिकेट सर्तीत काल राती शारजा हांगा जाल्ल्या खेळांत वेस्ट इंडीज पंगडान बांगलादेशाचेर 8 गडे राखून जोडले जैत. आणि आता निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेर लेगीत पळोवपाक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक तुम्ही भेट दियात. तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परतून मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.